नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय ज्वलंत आसा. तो म्हळ्यार खंय तरी बिकिनी वेल्यान सुरू जाल्लो वाद आज हिंदू राष्ट्राचेर पावला आनी तातूंतल्यान जी कोफुसांव तयार जाल्यात ती गरज नासतना गोंयकारां मदीं मतभेद जावन गट पडपाक लागल्यात. संस्कृती कितें, धर्म कितें, ह्या सगळे कोफुसांवा भितर आनी पॉलिटिकल लिडर्सांच्या स्टेटमेंटा भितर खंय तरी हळूहळू वातावरण कडू जाता काय कितें अशी परिस्थिती आयल्या. ते कडू जावचें न्ही ही सगळ्यांची इच्छा. नेमको इशू कितें आनी आज राजकीय पक्ष दोनूय वाटेचे खंय आसात हाजेर भासाभास करतात. दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्याध्यक्ष नारायणबाब सावंत, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी जाणी ह्या सगळ्या विचाराचो आमकां खर विरोध केला ते जितेंद्र बाब देशप्रभू. नारायण बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. कितें नक्की भानगड तुमचे लिडरांक अशें कितें जालां की अकस्मात संस्कृती, धर्म आनी मागीर दीपक बाब हिंदूची एक्सप्लेनेशन दिता की एच फॉर ह्युमॅनिटी, आय एन फॉर इंटेग्रिटी. नक्की कितें कोफुसांव चल्लां आनी ही अशी स्टेटमेंट्स करपा फाटल्यान तुमचो निश्चित हेतू आसा काय तुमी प्रामाणीक भावनेंतल्यान आनी विश्वासांतल्यान ही स्टेटमेंट्स करतात? तुमचो दुसरो शब्द हा जो मानता ही प्रामाणीक भावना. तुमची प्रामाणीक भावना. आमचो मूळ पक्ष, मूळ गोमंतकी ते आहा आनी संबंध गोमंतकाशी हीच जावचे. सगळे लोक सुखान रावचे, शक्यतो दुख्खा लोकांचे कमी जावचे, ते विशयन आमची वाटचाल चालू. तुम्ही कितें म्हणटात की फाल्यां समजा बिकिनी घालप कमी जालें किंवा फक्त संस्कृती आनी पॉप संस्कृती समजा बंद केली जाल्यार गोंयकाराक चड सूख मेळटलें, गोंयकार चड गुण्या गोविंदान नांदतलो, अशी बी तुमची भावना आसा? म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा की तेजो अतिरेक जावचो न्हू. ही पॉप संस्कृती आनी जे आमी आमच्या लिडरान सुद्दां ते उलयले कितें म्हणून की पॉप संस्कृती आसा, बरोबर आसा, पण काही स्त्रिया, महिला जर तोकडे कपडे घालून जर ती पबांनी वचूंक लागली, पिवूंक लागली जाल्यार तेजे संबंध समाजाचेर कितें विपरीत परिणाम जावं शकता तो आयज कराय तुमकां कळचो ना. कित्याक तुमी हांव बरोबर तेंच म्हणीत आसा की नाविन्य कितें येयलें की लोक रोखडेच तेजें अनुकरण करता. आमी अनुकरण प्रिय, कितेंय मेळ्ळें की आमी तें करूंक तयार जाता. तेजे फुडें कांयच आमी विचार बीन करिना आनी खंय तरी ताका पायबंद आसपाक जाय. आनी हें उलयतलो जाल्यार तुमी जशें म्हणटा लिडर उलयलो जाल्यार ताका बरी समाज पुरूश मातसो हलता. लिडर उलयलो जाल्यार म्हणून लिडरांनी उलोवप गरजेचें म्हणटा तुमी. दुसरो मुद्दा जो हिंदू राष्ट्राची जे स्टेटमेंट केलें ती तुमची प्रामाणीक भावना की भारत हो देश फकत हिंदू राष्ट्र जावचो? ना ना, तितून तुमी हिंदू राष्ट्र म्हणजे तुमी धर्म अशें म्हणटा. आमी हिंदू ही संकल्पना वेगळी आसा आमच्या दृश्टीन. आमी हिंदवी राज्य म्हणटाले आदी. हिंदवी राज्य म्हणजे कितें, सगळे तरेचे सगळे लोक आसताले, सगळ्या जाती पंथाचे लोक आसताले. हिंदू नेशन म्हणपाची गरज कसली? तशें आमी ती संकल्पना जी तुमी मान्य करा न्ही. हांव कितें म्हणटा, जे हिंदू संकल्पना म्हणजे आमी कितें म्हणटा, आमची मूल्य आहा, जीवन मूल्य आसा, नीतिमूल्य आसा, जितून आमी नाती गोती मानता. जे ऑलरेडी आसा तेच मान्य करपाचो भाग म्हणून. ऑलरेडी आसा ते तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा मान्य करपाक? तांचें म्हणणें की ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र आसा, ऑलरेडी संस्कृती आसा, तुमी धर्माच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या गजाली कडेन पळयनाकात आनी आक्षेप घेनाकात, मागीर तुमकां मान्य करपाक त्रास कितें जितेन बाब? सुरवातीक एक म्हत्वाचो पॉयंट आसा की ह्यांच्या मतींत केन्ना शिरलें की आज हे एक संघ राष्ट्र जाला म्हणून. 47च्या आदी हे राष्ट्र नाशिल्लें. 47 साला पयलीं देर वर न्यूमरस किंगडम्स. वर दे कॉलिंग देमसेल्व्स हिंदू राष्ट्र? तुम्ही जे म्हणता की हिंदू राष्ट्र करा, आता नरेंद्र मोदी हे भारताक हिंदू राष्ट्र करतले, ही जी संकल्पना जी आता भारतीय जनता पक्षाचे हे दोन फुडारी करू लागले, एक तर तांकां म्हणजे ते भ्रमात आसात, मेंदूची भ्रष्टता दाखोवन देण्याचो एक प्रयत्न आसा. कारण भारत हो नाशिल्लो, एक राष्ट्र नाशिल्लें. तुम्ही म्हणतात की हिंदू संकल्पना जी गजाल आहा ही एक 5000 वर्सांच्या परंपरेची न्ही. ही संकल्पना जेन्ना ताका तडो गेलोच आनी तडो घालपी भारतीय जनता पक्ष आणि RSS वादीच आशिल्ले. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमचो आर्ग्युमेंट कितें की हिंदू राष्ट्र ही एक सामकी सनातनी परंपरेचो. जेन्ना महात्मा गांधीन राष्ट्र विभाजित जावचे न्ही म्हणून एक प्रयत्न केल्लो तेन्ना RSSन आणि RSS धार्जिणे लोक, RSSन म्हणुया नाका, की त्या संघ धार्जिणे लोक नथुराम गोडसेन तेचो वध केलो.
आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली. परंतु भारताच्या पुढाऱ्यांनी जेथून पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हळे की तांणी मुसलमान स्टेट केलो म्हणून भारत आम्ही हिंदू स्टेट करूंक तयार ना, कारण भारतात आज सुद्धा मुसलमान सेफ रावपा जाय, क्रिश्चन सेफ रावपा जाय, तांकां एक भय निर्माण जावंक उपकारना. आर्ग्युमेंट घालतात की इट इज अबाउट कल्चर. एक मिनिट, ते म्हणतात की इट इज अबाउट कल्चर. जर कल्चर जर म्हणपाचे झाले जाल्यार मनुवादाकडे वळया. मग ते हिंदू आहे ना, थंय ब्राह्मण, उच्चवर्णीय आणि क्षुद्र हाची हे पायंडे हाडपाचे आसात तुमकां. तुम्ही कसे अशें विचारता, हिंदू हो एक प्रांत जर असलेलो आणि त्या प्रांताविषयी जर एखादो व्यक्ती जर उलयल्लो की सिंधू नदीच्या काठची जी जमीन असा ते तो ताका सिंध म्हणूंक जाय किंवा सिंधू म्हणूंक जाय, परंतु उलोवपाक कळना म्हणून हिंदू जमीन म्हणपा लागले. जशे तांचो विचार कितें की एक मिनिट, मूळ उद्देश हे म्हणपा फाटल्यान की नरेंद्र मोदीक कशें तरी अपीज करप, अपीजमेंट पॉलिसी त्यांची. आज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष कोणी वजले की एका ब्राह्मणाच्या दावणीक तो बांधलो जातो. हे मात चुका सबसे निकालच कोड्या हा जितेंद्र बाब जातीवादी करता. बहुजन समाजाचा पक्ष हो नेतो कोणी असू शकता, जो बहुजन समाज मानता तो नेतो जाऊ शकता. ते म्हणतात की तुम्ही संस्कृतीची गफलत करता म्हणून. ना ना बिलकुल ना. आणि तुम्ही नरेंद्र मोदीक अपीज करपा पळयता आणि ताका खातीर शब्दांची खेळ करतात. आता नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान असतात, त्यांचे अभिनंदन आमच्या विधानसभेत सगळ्यांनी तसेच अभिनंदन केलं. आणि त्याने म्हटल्यानंतर एखादं त्याने एक्झॅक्टली कितें म्हटला हे हांव तुमकां सांगू नको, पण त्या फाटल्यान जे आता येदो व्हडलो गदारोळ जाला ते करपाची म्हाका गरज ना अशी दिसता. कित्याक लागून गरज ना? फाल्यां समजा एका गोंयांत रावपी एक किरिस्तांव भावाक समजा दिसलें की हो जो शब्द प्रयोग आसा हो बरोबर न्ही, आणि जेन्ना भारत स्वताक सेक्युलर राष्ट्र म्हणटा तेन्ना एका निवडून दिल्ल्या मनशान आणि तेय बी एका मंत्र्यान अशें उलोवप हें ताका जर अनसेफ दिसपाक लागलें जाल्यार कित्याक हाजेर गदारोळ जावचो न्ही? न्हू, पण तुम्ही ते फाटी भावना समजून घ्या न्ही. हांगा धार्मिक काय म्हणूकच ना न्ही. तुम्ही म्हणतात हो धर्म म्हणून तुम्ही शब्द वापरलात ना. धर्म वापरून ना. हिंदू एक संकल्पना हा, उपासना पद्धत असा जिथून सगळे तरेचे आधी पासून फाल्स. तुम्ही म्हाका दाखोवन द्या की जी आमची जातीयतेची जातीयवादाची प्रणाली असा हातून हिंदू राष्ट्राक खंय प्राधान्य दिले गेला? खंय ताका म्हटले की हिंदू राष्ट्र आसा, हिंदवी स्वराज्य छत्रपती शिवाजीन म्हळे. हाचो अर्थ असो नाही की संबंध भारतान त्याचो प्रसार जावचो म्हणून. तो आपल्या परीन आपल्या मोठेपण. तुमकां दिसता की दिस इज अ डेलिबरेट स्टेटमेंट. काय ताणी सांगले ताजे की आमची एक प्रामाणिक भावना आसा, प्रामाणिक भावनेतल्यान हे स्टेटमेंट जाला. नॉट ओन्ली डेलिबरेट, एक जी पोटातली मानसिकता जी आसा यांच्या मनातली ती आज उभारून आयल्या. ही प्रामाणिक भावना म्हणतात ते आपली. प्रामाणिक भावना बिलकुल चूक. ही एक मानसिकता आसा. कसली मानसिकता? ज्या मानसिकतेन की फक्त हिंदूंक ह्या राष्ट्राचो अधिकार आसा, हिंदूचो राष्ट्र करा हे मान्य करता नारायण बाब? बिलकुल मान्य करेना आधीपासून. अरे जेन्ना भारतीय जनता पक्षान एक मिनिट इंटरजेक्ट भारतीय जनता पक्षाच्या भारतीय जनता पक्षाची उलोवपाना तुम्ही मगोची विशीं उलया म्हणटा. हांव अशें म्हणटा की भारतीय जनता पक्षाचो एक प्रधानमंत्री जाला थंय, त्या प्रधानमंत्र्याक नसिहत देण्याची कितें गरज? आय एम आस्किंग यू that when Narendra Modi became Prime Minister, when he was campaigning, he was also appeasing the Muslims, he was appeasing the Christians, he was appeasing everybody. Is it that once he appeased everybody and once people went into his direction, he became Prime Minister, these people, and tell me for that matter, the Dhaurikar brothers did not appease the Muslims in Ponda and Mumbai constituency?
कोणाक सांगताय जे तुम्ही सांगा म्हाका ते म्हणटात की तुम्ही हे आता शब्दांचो खेळ करता तुमची मनातली प्रामाणिक भावना जी आसा ती अशी की हे फक्त हिंदूंचे राष्ट्र हांगा हिंदूंनीच हे करपाचें ह्या भावनेंतल्यान आमच्या पक्षान केन्नाच जातीवाद पाळूना पक्ष स्थापन करणारो भाऊसाहेब बांदोडकर ह्या व्यक्तीन केन्ना जातीयतेन करूंक ना तुमची ही भावना आसा की हिंदूंचोच देश आणि हिंदूंनीच हांगा राज्य ना बिलकुल ना सगळे भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेर बिलकुल ना भाऊन जे मानलेले तसेच आमचो पक्ष मानता आम्ही इतलेच म्हणटा की गोमंतकीय जे आसात गोमंतकीय मूळ गोमंतकीय त्यांचे कल्याण जावचे त्यांना सुख मेळचे त्यांचे दुःख कमी जावचे जात धर्म काय ना आता एकूच आमच्या दुर्दैव एक असा की परत परत काही लोक म्हणजे विरोधी लोक परत परत महाराष्ट्रवादी नावाचे बुजगावणे हाडटा आणि लोकांना थोडे भेटपाची कांयच गरज ना फाटली 2-3 आठवड्यां भितर ज्यो गजाली जाल्यो तुमच्या पक्षांच्या लिडरांक घेवन पयलीं सुदीन बाबाचे स्टेटमेंट्स मागीर दीपक बाबाचे स्टेटमेंट्स आणि मागीर फ्रांसीस डिसोजाचे स्टेटमेंट ह्यो जर कंटिन्युअस जर आमी फाटले 2-3 आठवडे जर पळयले तुमकां दिसना की पयलीं हें आमच्या संस्कृतीच्या विरोधात हें आमच्या संस्कृतीच्या विरोधात म्हूण सुदीन बाब उलयलो मागीर हें स्टेटमेंट आयलें तुमकां दिसना हातूंतल्यान जर लोकांचें इम्प्रेशन जर तयार जालें की बाबा हांकां ही सारके कट्टर हिंदुत्ववादी विचारांचेच मनीस जाल्यार लोकांचें कितें चुकलें कारण तुमची कन्सिस्टंटली एक न्ही हांव 2-3 एग्जाम्पल दाखयता जंय तशी स्टेटमेंट्स आयल्यात अशी लोकांचो जर विचार जालो जाल्यार तातूंत भितर लोकांचें कितें चुकलें न्हू पण हितून एक तुमी लक्षात घेना फक्त ते उलयल्या तिच्या विशीं आग्रही मत खंयच मानूंक ना समाज समाज पुरुषाक जर आमी बोलते केले उलोवंक लायले समाजाक उलोवंक लायले की चुकले काय हो माझो प्रश्न आहा आमी आग्रही अशेंच जावचे तेच जावचे अशें केन्ना म्हणूंक ना आमकां दिसता म्हाका दिसता आमच्या लिडरांक दिसता अशें आसूंक जायना अशें दिसलें समज बिगिनी विशयी वावर दिता जाल्यार ते कितें चुकले काय तेणे आग्रह धरूंक ना किंवा हट्ट धरूंक ना किंवा अशेंच करूंक जाय अशें म्हणूं ना हे लोकां मदीं एक विचार मांडलो तो विचार मांडचे न्हू म्हणजे फक्त हे जे लोकप्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी फक्त कायदेच करचे लोकांक फुडें कितें जाय 25 वर्सां नंतर 50 वर्सां नंतर हो गोवा कसो आसचो हेच्या बद्दल भाश्य करचें न्हू सगळ्या लोकांच्या बाबतीत करचे नाही आणि प्रधानमंत्र्याक सल्लो दिवपाचो टॉकिंग अबाउट द कल्चर व्हॉट कल्चर वी आर टॉकिंग अबाउट हेच लोक आज जे तुम्ही कितें म्हणटा तांकां हे मत मांडपाचो अधिकारच ना हो तांचो प्रश्न आज महाराष्ट्र मांडपाचो अधिकारच ना एक मिनिट हे जे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आज विधानसभेत लोक आसात ह्यांनी हे सिनेमा पळयत नाशिल्ले हेलनचे डान्स पळयत नाशिल्ले आणि मिटक्यो मारीत नाशिल्ले आज तांकां दिसता की शॉर्ट पॅन्ट आणि शॉर्ट स्कर्ट्स घालप न्ही म्हणून हे आज तुम्ही उलयता कित्याक कारण तांचे म्हणणे आमी फक्त मत मांडला आमी खंय अशेंच जावपा जाय आमी असो आग्रह धरून ताचे खातीर कितें आंदोलन केलें सरकाराचेर दबाव हाडलो कांयच केलें ना तुम्ही कित्याक इश्यू करतात हो तांचो प्रश्न हांव 2 वेळा आमदार आशिल्लो मत मांडटा आसतना एक सार्वभौम लोकां खातीर सगळ्या लोकां खातीर जर मत मांडपाचें आसा जाल्यार असले थेर आमी करचे ना हांवें केन्ना करूं ना जो तात्वीक जो विशय आसा तो मांडप लोकां खातीर एखाद्याक सल्लो दिलो ना आता हे आमचे हिंदू राष्ट्र करतले अशी आमी अपेक्षा करूया अपेक्षा धरुया हे कितें ती मानसिकता दिसून येता की सामान्य जे अल्पसंख्याक आसा हेंचे विशयी एक आकस एक अनादर एक घृणा ही ह्या वक्तव्यांसून दिसून येता